स्टडी असेंब्ली त्यांच्यानी आयोजित केलेल्या ह्या 2 दिवसाच्या एमएलए प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये उत्तर प्रदेशाचे स्पीकर सतीश महान हे असतात, त्याचबरोबर गोवा राज्याचे विधानसभेचे सभापती डॉ. रमेश तवडकर, रवी साठे, निर्मला नम्रता उल्मन आणि समोर असलेले बाकीचे सगळे माननीय मंत्री, आमदार आणि आमका खास करून आमचे एक्स गव्हर्नर ऑफ यूपी श्री राम नाईक हांगासर आसात, प्रेस मिडिया म्हणजे फ्रेंड्स. उद्घाटनाच्या सत्रात हांवें माझे भाषण केलें, माझे भाशण आणि विषय तुमच्या समोर दवरला. आज समारोपाच्या सत्रात चड वेळ उलोवपाचो ना, तरी सुद्धा तेंच्यांनी 2 दिसांचे सत्र पुराय अटेंड केले. त्या सगळ्यांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. नवीन आमदाराच्या पुराय कार्यकाळ सुरू जाता असताना प्रशिक्षण ही काळाची गरज असा. आम्ही जोपर्यंत प्रशिक्षण घेना तोपर्यंत नवीन नॉलेज पण किंवा रूल्स बिझनेस ऑफ कंडक्ट आम्ही समजून घेना तोपर्यंत आमकां प्रोसिजर्स जे आहा ते सगळे समजचे ना. त्या खातीर निश्चितच रित्या हांव तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता की तुम्ही 2 दिसाच्या ह्या कार्यकाळाच्या सत्रात हे सगळे प्रशिक्षण शिकून घेतले, हे खूप महत्वाचे आसा. म्हाका दिसता की एखादी संस्था ऑर्गनायज करता म्हणून प्रशिक्षणाचेर बहिष्कार घालप हे योग्य दिसना, कारण ते आपल्या संस्थेची ध्येय धोरणां समजून सांगपा खातीर हांगा कोणच येवंक ना. हांगासर जर आयले आसत जाल्यार जी संस्था विच इज द एक्सपर्ट इन दीस, म्हणजे भारत देशांतल्या कितल्याशाच लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीतल्या एमएलए, एमपीज, इवन दो फॉर द हांवें जशें म्हटलें काउन्सिल्स, परत पंचायत मेंबर्स, डिफरंट पार्टीज आतापर्यंत वेगवेगळ्या असेंब्लीनी आमच्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी हांच्या बरोबर फक्त म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा हांव सदस्य असा आणि म्हणून सांगना, तर आय नो रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. आणि रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ही आतापर्यंत म्हणजे खुद्द महाराष्ट्रात असलेल्या म्हणजे राष्ट्रवादी असत, काँग्रेस असत किंवा शिवसेना असत हांच्या आमदारा खातीर प्रशिक्षण दिवपा खातीर रामभाऊ माळगीच्या प्रबोधिनीच्या हांव तर म्हणटा तेका हांगासर तांच्या प्रशिक्षण संस्थेत कॅम्पसान वचून तांच्यांनी ट्रेनिंग घेतलेली आसा. नाजाल्यार ते कोण तरी म्हणजे विरोध करपा खातीर आसत तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडची. आतापर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटीक वचून रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ह्या संस्थेत अशा पद्धतीची प्रशिक्षण शिबीर ऑर्गनायज केल्या. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी इज एन ऑर्गनायझिंग संस्था, अशा पद्धतीची जी ट्रेनिंग दिवपी संस्था आसा, जे वेल ट्रेन आसा, तेंच्या कडेन वेरियस रिसोर्स पर्सन्स आसा अवेलेबल आणि वेरियस रिसोर्स पर्सन दे कॅन कम्युनिकेट विथ देम आणि ते अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण घेवपाक सोदता. म्हाका दिसता ह्या 2 दिसाच्या हातूंतल्यान वेगवेगळे म्हणजे राजेंद्र आर्लेकर, एक्स प्रेझेंट गव्हर्नर ऑफ द हिमाचल हांच्या पासून सुरवात जाली आणि समारोपाच्या कार्यक्रमान लोकसभा स्पीकर आपले उत्तर प्रदेशाचे स्पीकर सतीश महान आमच्या मध्ये आसात, ते समारोप करतले. आणि पुराय तुम्ही घेतलेल्या नॉलेजीचो खरो उपयोग आमकां येता त्या असेंब्लीत जातलो, जे 11 जुलैच्यान सुरवात जाता, 12 ऑगस्ट पर्यंत चलतले. आणि ताच्याय फुडें म्हाका आतां स्पीकर सर विचारताले की तुमच्यो कमिटीज कश्यो काम करता काय म्हणून. आता कमिटीनी काम करप, कमिटी चेअरमॅन ऑफ द कमिटी अँड मेंबर ऑफ द कमिटी इन व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे हांवें जशें म्हज्या उद्घाटनाच्या सत्रात म्हटलेलें, आपण खंयच्या कमिटीचो चेअरमॅन जातलो किंवा आपल्याक खंयची कमिटी दी ही कोणूच मागना. खंयचें कॉर्पोरेशन आनी खंयची मिनिस्ट्री दी ते सगळे मागत असता. पण ऑफकोर्स सगळे दिवन सोंपल्या निदान कमिटी उरता ती बऱ्यातली बरी कमिटीचेर आपण पावचो हाज्या खातीर प्रयत्न आसचो. आणि ज्या कमिटीचो आपण चेअरमॅन जाता त्या पुराय कमिटीक आणि ज्या कमिटीचो आपण मेंबर जाता, आय विल यूज दॅट कमिटी नॉट ओनली म्हणजे फॉर त्या मिनिस्टराक चिमटे काडपा खातीरच न्ही, तर बाय युजिंग दॅट कमिटी आपण बऱ्यातले बरे काम कशा पद्धतीन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि गोंय राज्या खातीर करपाक शकतलो, हे खूप महत्वाचे आसा. ऑल्सो टूर ऑफ दॅट कमिटी टू विजिट द डिफरंट स्टेट फॉर द टू सी द वर्क ऑफ डिफरंट असेंब्लीज, हे तितकेच इम्पॉर्टंट आसा. आणि त्या खातीर त्या कमिटीच्या टुराच्या माध्यमांतल्यान आम्ही फाटल्या 3 वर्सांत जरी करूंक शकले ना, दिस टाइम आय रिक्वेस्ट फॉर द स्पीकर टू ऑर्गनाइज द टूर ऑफ द डिफरंट कमिटी so that they can go into the different state, they can study the various committees, and even though the departmental studies of the फाटल्या 5 वर्सांत कोण वचूंक ना, बरोबर आहा तुजें. पण फाटल्या 5 वर्सांत कोण वचूंक ना, भितरच्या 3 वर्सां भितर 2.5 वर्सां कोविड जाले ना, वचपाक कोणी प्रपोजल हांव स्पीकर आसतना कोणी प्रपोजल घातलो ना.
म्हणजे हांव स्पीकर आसतना एकय कमिटीन आपूण खंय तरी वता म्हणून कोणीच प्रपोजल दिसना. मिनिस्टर्स आर बिझी इन देअर वर्क. ओके, लोकांक MLA जो कमिटीन आसता तेंच्यांनी प्रपोजल पयलो स्पीकराक मूव करपाक जाय. द गव्हर्नमेंट इज रेडी टू गिव द परमिशन आनी तेणी द ओपन प्लॅटफॉर्म. माझे तर म्हणणे आहे की पॉवर विथ द स्पीकर. Speaker can directly tell them. They can do the tour of different committee also. They can visit the different assembly also. They can visit the Lok Sabha also even though. तो लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज पार्लमेंटरी प्रोसिजर्स समजून घेवपा खातीरय विजिट करपाक शकता, स्टडी करपाक शकता, जेणे करून आमकां प्रोसिजर सगळे शिकपाक शकतले, कळपाक शकतले. आपल्या टेन्युअरांतल्यान बऱ्याचसो बरो लेजिस्लेचर कसो जावचो हे पळोवचो. हांव उद्घाटनाक हांवें मुद्दाम रेजिनल्डाचें नांवूय काडलेलें. रेजिनल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर. फक्त चुकून मातसो केन्ना केन्ना एक्स्ट्रा जाताले, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर अँड हू ऑलवेज कॅरीज द रूल बुक. सदांच म्हणजे रूल बुक घेवनूच उलयता ऑलवेज. रूल बुका शिवाय नासता तो. कायम रूल बुकांतले वेगवेगळे रुल्स कोट करीत आसता. अकॉर्डिंग टू दीस रूल दॅट रूल आनी वेगवेगळे फावटी कोट करीत आसता. आय थिंक त्या खातीर पुराय रूल बुक सुद्दां एकदां वाचून काडचो, जेणे करून आपल्याक वेगवेगळे रुल्स बुक यूज करचे. बाय युजींग द टूल्स ऑफ द असेंब्ली आमी वेगवेगळी कामां करून घेवपाक शकतले. आनी डेफिनेटली बीइंग इन रुलींग ऑल्सो वन कॅन बी द बेस्ट लेजिस्लेचर. इट इज नॉट सो दॅट आपूण रुलिंगान आसा मागीर हांव बरो लेजिस्लेचर कसो जातलो, म्हाका कांय दुसरो मेळत ना हांव कशें विचारतलो. दॅट इज नॉट सो. बीइंग इन द रुलींग ऑल्सो यू कॅन बी द बेस्ट लेजिस्लेचर. हांवें म्हणटा तसो आवाज चडयलोच म्हणून बरो जातलो असोय ना. आवाज बारीक दवरूनय बी बरो लेजिस्लेचर जावं येता. दॅट इज ऑल्सो देयर. म्हणून माझी सगळ्या आमदारांक रिक्वेस्ट आसा, सद्दां कदाचित विरोधक येवंक ना आसतले, विरोधकांनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी खरें म्हटल्यार घालेली म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटीचो खरें म्हणजे फायदो घेवपाक जाय आशिल्लो. आपले एनी हांव कदाचित ते वेल ट्रेन आसतले, तेंगे एक्सपिरियन्स आमदारांनी तांकां बऱ्यापैकी शिकयले आसूं शकता. तांचो परफॉर्मन्स आमकां एसेंब्लीत पळोवपाक मेळटलोच. त्या खातीर आयच्या ह्या परत एकदा समारोपाच्या सत्रांत हांव खरोखरूच स्पीकर आमचे रमेश तवडकर आणि त्याची नम्रता मुंडन आणि त्याची एंटायर टीम आणि ऑल्सो फॉर द रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी त्यांनी खूप बऱ्या पद्धतीचे आयोजन केले. सगळ्या आमदारांक वेगवेगळे स्पीकर्स फ्रॉम द ऑल इंडिया लेवल्स बऱ्यातले बरेच स्पीकर्स हांगा हाडून त्यांच्यानी ट्रेनिंग दिली. आणि म्हाका दिसता तांकां जर हांगा येवपाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार दुसरे फावटी तुमी असेंब्लीनी ऑर्गनायज करचे, बट तांकां एकदा ट्रेनिंग करची, ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा तांकां सुद्दां. त्या खातीर केन्ना तरी फुडें एकदा सप्टेंबर ऑक्टोबरांत वेगळे सेशन ऑर्गनायज करून तांकां ट्रेनिंग दिया सो दॅट दे शूड ट्रेन हाव टू do the different works in the procedures of the assembly. Thank you. Thank you, Honorable Chief Minister. We'll now head towards the address of our chief guest, who is Satish Mahana, the Honorable Speaker of